दाबोळे विमानतळ कशेंच बंद पडचे ना। गोंयांतले दोनूय विमानतळ चालूच उरतले। गोंयांत पर्यटन हंगामात व्हडा प्रमाणात देशी तशेंच विदेशी पर्यटक येतात। फुडाराक ही दोन विमानतळां लेगीत पावची ना, तिसऱ्या विमानतळाची गरज पडटली अशें मत हस्तकला मंत्री रवी नायक हाणें उक्तायलें। बेरेस्तारा सांगे उगे वाठारांत कुणबी हस्तकलेच्या उदरगतीच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत मंत्री उलयतालो। बाबाचो बंद पडटा, दाबोळे विमानतळ बंद पडटा ना सध्या तरी काय ना, चालू आसा, चालू उरतलो, दोन्ही चालू उरतले। आता आमचे खुबशे टुरिस्ट येतात आणि आनीकय येवपाक जाय, पूण आमकां दोन एअरपोर्ट फुडें पावपाना, एक वेळार मागीर तिसरो करचो पडटा। दोन एअरपोर्ट आमचे जे आसात आतां चलतले, वास्को तोय चलतलो आनी पेडण्याचो चलतलो, कळ्ळें न्हू। म्हणजे कितें आसा, जितलें वाडटा तितले आमच्या लोकांकूय जॉब मेळटा। आतां सपोज टॅक्सीवाले आसा, टॅक्सीवाल्यांक जॉब मेळटा, वास्कोय मेळटा आनी थंय पेडण्याय मेळटा। म्हणजे हे सगळे तरेचे प्लॅनिंग करून आमच्या सरकारान केला आनी तेजे लक्ष सगळें आसा। डॉक्टर प्रमोद सावंत ते पळयतात सगळे तरेचे आनी तांकां वेगवेगळे स्किमी दिता आनी तितले थंय हें करपाक तांकां आनी टॅक्सीवाल्यांक कितें तरी बेनिफीट दिवपाचे तेजेर विचार आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत करता। सद्या म्हणजे फॅक्टरी सद्या ऊस म्हणून आसा आमचो, ऊस तो पावना आमकां, कित्याक आमची रिकवरी पासून कमी जाता। ऊस जे आसा आमच्या गोंयांत, उदक पळय आसा तांकां मेळना आनी उदक सगळें आमचे पंचान वयता, ते शकरो चड हांगा। चिकट माती जशी बेळगांव आसा पळय, चिकट माती ती ना, कॉटन सॉयल ना, म्हणजे ते ऊस जे आसा ते बारीक जाता। आनी तुमी हांगसरले पळया, बैला पासून पळया, कर्नाटका बैल पळय, कोल्हापुरा बैल पळय, तशे उसय तेंगे तशें मोठे जाता। म्हणजे त्या प्रमाणे ते ऊसय मोठे जाता आनी जे हांगसरली जे आसा ऊसकार जे आसा ती रिकवरी कमी जाता, तांकां लुकसाण जाता हांकां। तेणी त्याच बरोबर ऊसा बरोबर तर आनीकय तरे पिकावळ काडली, सगळं पपाय खपता, केळी खपता, कितें ते जर आमची सरकारान तेजे विचार करून आमच्या प्रमाणे आमची सरकार मुख्यमंत्र्याकडे उलयता, ते तयार आसा सगळे तरेचे पीक